नमस्कार, कारवार न्यूजात तुमका स्वागत करता। रानातल्यान गावात येऊन भाईत पडिले 5 डुक्कर वन विभागाच्या कर्मचाऱ्यांनी रक्षण केलेली घटना कारवार तालुक्याच्या हळगा धोलहंगा आयतारा घडली। हळगा धोलहंगा खासगी जमिनीचेर आशिल्ल्या भाईत 5 रानडुक्कर पडिले। स्थानिक लोकांनी पळयले आणि वन विभागाच्या अधिकारीक माहिती दिले। जाग्यार येयले वन विभागाच्या कर्मचाऱ्यांनी भाईत पडिले डुक्कर वयर काढले। भाईत रानडुक्कर पडिली माहिती मेळटरेत खूप लोक जमले आणि डुक्कर पडिले पळयत रावले आणि तशेंच वन विभागाच्या कर्मचारीक डुकराक भाईतल्यान वयर काडूंक मदत बी केले। आहार सोदतेत रानातल्यान गावात येवन घेवन जमनी बरोबर आशिल्ली भाईत डुक्कर पडले। नंतर वन विभागाच्या कर्मचारीन डुकराक वयर काडून रानात सोडले। नरसिंह मार्केट कारवारात आशिल्ले आध्यात्मिक धार्मिक पूजा सामग्रीचे आणि सांप्रदायिक शैलीत घरात तयार केलेले शुद्ध आणि रुचिकर खाण्याचे दुकान। आमचे कडेन सगळे नमुन्याचे पूजा होम हवन लग्न मुंज गृहप्रवेश असे सगळे शुभ कार्याक जाय आशिल्ले सामग्री मेळटात। केळी पाना केळी झाड केळी गडाय आंब्या पाना तोरण 5 जातीचे जोडगिरी फळा बेलपत्री तुळसी बासिंग लग्नाचो अलंकार केल्लो नाल फुलाहार अवळा माळ पूजेचे कपडे पूजेची आयदनां मडकी पूजा होम आयदनां शेणी होमा काडी नवग्रह काडी शंख रुद्राक्ष सगळे पूजा हवन सामग्री मेळटात। तशेंच गायीचे दूध शुद्ध तूप मोदक बेसन लाडू बुंदी लाडू करंजी चकली आपेमेडी लोणचे मव पातळ गोड अलग अलग पापड चटणी पावडर होममेड मसाला पावडर शुद्ध हळदी आणि मिरची पावडर कडधान्य हे सगळे नरसिंह मार्केटात मेळटात। 87 वर्सांच्यान ग्राहकालो विश्वास आशिल्ले तुमगेले नरसिंह मार्केट भारत देशात तुमकां खंय जाय आशिल्ले कडेन वस्तू घराघराक पावयता। तुमगेले गरजेचे वस्तू खातीर एक पटी भेट दिया नरसिंह मार्केट कॅनरा बँका सकल रायकर मॅनर कैकिणी रोड कारवार। रामनगरातल्या गवळादेवी मंदिरात आयताराक धर्मस्थळ संघातल्या रामनगर कलावती ज्ञान विकास संघान संघाचे वार्षिक उत्सव निमित्तान महिलाले सांस्कृतिक कार्यक्रम केले। अलग अलग प्रकारचे खेळ समाविष्ट केले। या टायमार अतिथी म्हण रामनगर पोलीस स्थानकाचे चंद्रकांत गुणगी हेमी महिलाक संरक्षण करचेबद्दल माहिती दिली की ते अनुचित जाते उरल्यार ताबडतोब 112 या नंबरार माहिती दिवक सांगले। दांडेली ज्ञान विकास समितीच्या प्रमुख आशा बोगेरे हेमी धर्मस्थळ संघाबद्दल माहिती देऊन महिलांन अग्रेसर जाऊ जाय संघातर्फे सद्दी मार्गदर्शन मेळटा त्याचा उपयोग करून घेऊ जाय असे सांगले। या टायमार सांस्कृतिक कार्यक्रमाचे विजेत्या महिलाक बक्षीस वितरण झाले। या टायमार रुपाली मिराशी निखिल असुकर दीपा महाले असे अनेक लोक उपस्थित आशिल्ले। ಜ್ಞಾನ ವಿಕಾಸ ಕೇಂದ್ರ 5 ವರ್ಷ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿ ಇದು 5ನೇ ವರ್ಷದ ಒಂದು ವಾರ್ಷಿಕೋತ್ಸವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡು ಅದರಲ್ಲಿ ನಾವು ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಆಟೋಟ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಆಡಿಸ್ತೀವಿ ಆಡಿಸಿ ನೀವು ಒಂದು ಹುರುಪು ಹುಮ್ಮಸ್ಸು ಮಾಡಿ ಖುಷಿ ಇವತ್ತೊಂದು ಔತಣ ಕೂಟ ಅಂತ ಖುಷಿಯಾದಂತ ಒಂದು ಕೂಟವನ್ನು ವಹಿಸಿಕೊಂಡು ಎಲ್ಲರೂ ಸೇರ್ಕೊಂಡು ಒಂದು ಹಬ್ಬದ ಆಚರಣೆ ಮಾಡುವಂತ ಒಂದು ವಾರ್ಷಿಕೋತ್ಸವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಇವತ್ತೇನ್ ಬೇಕಾಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಅಪರಾಧ ತಡೆ ಮಾಸಾಚರಣೆ ಸಂಬಂಧ ನಮಗೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೋ ASI ಸರ್ ಅವರು ಒಂದು ಪೊಲೀಸಿನ ಬಗ್ಗೆ ಮಹಿಳಾ ಕಾನೂನಿನ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಲಾಕ ಬಂದಾರು ಅವರು उत्तर कन्नड जिल्हा पोलिसाले वार्षिक खेळाक आयतारच्यान सुरवात जाली। जिल्हा पोलीस वरिष्ठ अधिकारी डॉक्टर सुमन डी पेडणेकर हेमी खेळ कार्यक्रमाचे अध्यक्ष जावन आशिल्ले। तशेंच आर्मी स्पोर्ट्स ट्रेनर काशीनाथ नायक हेमी कार्यक्रम उद्घाटन केले। खेळ ज्योत दिवन घेवन खेळाक सुरवात केले।
तशेंच काशीनाथ नायक हेमी जावलीन ओडून घेवन विशेष रितीन खेळाक सुरवात करून दिले. नंतर उलयले काशीनाथ नायक, खंयच्याय बी क्षेत्रात आमी आपले संपूर्ण परिश्रम घालूंक जाय. आमी कितले उमेजीन भाग घेतात तितले साधक जावंक मदत जाता म्हण तेमी सांगले. खेळात 800 मीटर, 400 मीटर धांव, जावलीन थ्रो अशे वैयक्तीक स्पर्धा दवरिली. 3 दिवस हो खेळ कार्यक्रम जातलो. ह्या कार्यक्रमात खेळ तरबेतदाराक सत्कार बी केले. ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ ಯಾವುದೇ ಫೀಲ್ಡ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿ. ಇದು ಈಗ ನಾನು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಹೇಳ್ತೀನಿ, 100% ಓನ್ಲಿ ಫಾರ್ ಜಾವ್ಲಿನ್ ಥ್ರೋ ಅಲ್ಲ, ಯಾವುದೇ ಫೀಲ್ಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ನಿಮ್ಮ 100% ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ನೋಡಿ. ಅಕಸ್ಮಾತ್ ನೀವು ಫಸ್ಟ್ ಥ್ರೋ ಕಡಿಮೆ ಹೋಗ್ಬೋದು, ಫಾಲ್ ಆಗ್ಬೋದು, ಏನೋ ಆಗ್ಬೋದು, ಅಲ್ಲಿ ಆದ್ರೆ ಜೋಶಲ್ಲಿ ಇರ್ಬೇಕು. ಜೋಶಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ನೀವು ಜೋಶಲ್ಲಿ ಇರ್ತೀರಾ ಅದು ನಿಮಗೆ ಮುಂದೆ ಸಕ್ಸಸ್ ಕೊಡುತ್ತೆ. भरपूर लोक म्हाजे कडेन क्लिनिकात येतात आनी म्हाका सांगतात आमकां डायबिटीस आसा, खूब वर्स जाले आमी हे औषध घेतात ते औषध घेतात पण आमकां कांय फरक पडना. तांकां बी सांगूं इच्छिता आनी तुमकां बी सांगूं इच्छिता, हेजे नंतर डायबिटीसाची काळजी सोडून दिया. कारण तुमचे खातीर घेवन येयला चंद्रगिरी नेचर क्यूर कंपनीचो शुगर कंट्रोल ज्यूस. आत्ताच तुमगेल्या लागींच्या मेडिकल दुकानार वचून चवकशी करा आनी थंय मेळना जाल्यार ऑनलायन ऑर्डर दिवचे खातीर 8888029880 ह्या नंबराचेर कॉल करा किंवा व्हॉट्सअप करा. उत्तर कन्नड जिल्ह्याच्या कारवारात 15 ते 18 वर्स वया भितरल्या भुरग्याक प्रथम डोस कोरोना वॅक्सिन दिवचे कार्यक्रमाक सोमाराक सुरवात जाली. कारवार शहराच्या गव्हर्नमेंट PU कॉलेजात तालुका वैद्याधिकारी आणि DDPU नेतृत्वात लसिकाकरणाक सुरवात जाले. जिल्ह्यात 15 ते 18 वर्स वया भितरले सुमार 6,60,000 भुरगे आसात. त्यापैकी सुमार 15,000 भुरग्याक सोमाराक वॅक्सिन दिवचे ठरयले. 15 ते 18 वर्स वया भितरल्या भुरग्याक वॅक्सिन दिवच्या उद्देशान सुमार 37,000 वॅक्सिन संग्रह करून दवरिले. 3 ते 4 दिवसां भितर लसिकाकरण पूर्ण जातले. जिल्ह्यात शाळा कॉलेज मेळून 160 लसिकाकरण केंद्र केलात. भुरग्यान वॅक्सिन घेवंक कोविन पोर्टलात नोंदणूक करून घेवंक जाय. नोंदणूक करून जाल्यार बी लसिकाकरण केंद्रात नोंदणूक करूंक शकतात. विद्यार्थ्यांक कसली बी भंय नासतना वॅक्सिन घेवंक जाय म्हणून ह्या कार्यक्रमात सांगले. आयज येतल्यात न्यूज मुखाल न्यूजा खातीर पळयत रावा कारवार न्यूज कोंकणी. देव बरें करूं. कारवार न्यूजा खातीर सबस्क्रायब करा आणि डेली न्यूजा खातीर बेल आयकॉन प्रेस करा.